सरकार स्वता दिवपाक ऑनलाईन प्रशिक्षणाक प्राधान्य, पूण जायत्या वाठारांनी मोबायलाक मेळना रेंज. नेत्रावळीच्या लोकांक तर 8-8 दीस पळोवची पडटा लायटीची वाट. कासावलेच्या रेल्वे ट्रॅकांच्या दुपेटीकरणाचो सर्वे परत करचो पडलो रद्द. मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आणि आंदोलकांनी एकठांय येत केलो विरोध. गोंय सरकाराचे पावसाळी अधिवेशन गुठाळटले एका दिसान. परवरेचो आमदार रोहन आणि आम आदमी पार्टीन काढलो सरकाराक उजरावन. म्हणटा एका दिसान कशे मांडून जातले प्रश्न. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. पावसाळी विधानसभा अधिवेशन एका दिसाचेर हाडपाच्या भाजपा सरकाराच्या निर्णयावेल्यान परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन सरकाराक उजरावन काडला. आपणय सरकाराचो फोग काढला. अधिवेशन 7 दिसांचेर हाडूंक ना जाल्यार लोकांनी रस्त्यार येवन आपलो निषेध उक्तावपाचो उलोय विरोधकांनी मारला. रोहन म्हणटा गोंयची अर्थीक स्थिती सारकी ना. गोंयच्या विविध प्रश्नांचेर सगळ्या आमदारांक उजवाड घालपाचो आसलो. कांय सुचोवण्यो दिवपाच्यो आसल्यो. गोंयांत सद्याक इतल्यो समस्या आसात की एका दिसात तांचेर चर्चा करप शक्यच ना अशें रोहनान सांगलें. There are issues which are related to environment. There are issues which are related to the unemployment. There are so many issues which are pertinent to the state that assembly session is most required. आता बिझनेस ऍडवायझरी कमिटीचे आम्ही मेंबर्स आहे ना, आणि हे झालं की इट्स ओनली पार्टी विच इज बिंग कॉल्ड. बट 1 डे सेशन समज दवरता, आय थिंक वी आर फॉलोइंग अ लॉ ऑफ हिपोक्रेसी. एक वाटेन टिचरींग आम्ही स्कुलान आपयतात, एक वाटेन टुरिझम गोंयकारांक आमी गोंया आपयतात, नॉन गोयन्सांक गोंया आपयतात फ्रॉम रेड झोन्स. एक वाटेन आमी सगळे चालू करूंक सोदतात. रेस्टॉरंट आतां नवी बार टॉपिक आयले आनी कजिनोची टॉपिक येतली. पूण आमी स्वता असेंब्लीन जंय वी आर क्लियरली मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स एज फार द सीट्स आर कन्सर्न, वी आर हॅव्हिंग थिंग्स इन प्लेस. वी शूड हॅव हॅड अ सेशन व्हेरी क्लियरली टू अंडरस्टँड द इश्यूज ऑफ गोवान्स अँड डिस्कस इट. समज ऑगस्टान ताका हे विषय घेवपाचे ना थंय जाल्यार वर्स्ट टू वर्स्ट व्हर्च्युअल तरी असेंब्ली घेवची, ऑनलायन असेंब्ली घेवची, पूण इश्यू कडल्यान धांवू नाकात. हो विषय गोंयकारांचो आनी एज अ ऑपोजिशन आमचे खुबशे विशय आसा ते आज डिस्कशनाक गरज आसा. आनी ते समज डिस्कस जाले ना, फुडली 6 म्हयने असेंब्ली आयली ना, तर तितले पर्यंत म्हाका दिसता सगळे गोंयकार रस्त्यार येतले. कोविड-19च्या विरोधात झुजपा खातीर मंत्र्यांची नियुक्ती करचे बदला दरेका तालुक्यांनी त्या तालुक्यातल्या आमदारांचेर जबाबदारी दिवची अशें रोहनाक दिसता. What is the role of BJP ministers to look after talukas when there are MLAs in each constituency? Every MLA should have been given a responsibility of his own constituency to look after. So every possible place the government is trying to politicize issues which are not required to be politicized. Even if there was a meeting, I don't think I would have gone there because the person who was chairing the meeting needs an IQ to understand what is corona, what is COVID. The fellow who is welcoming quarantine tourism, I don't think is a person who can handle COVID. You are using ministers to give threats saying that social distancing केलें ना, मास्क घालें ना, केलें ना जाल्यार कोण पार्ट्यो करता, खंय कितें चल्ला, कोणाच्यो पार्ट्यो व्हायरल जाता हे तुमकांच खबर आसा. कॉमन मॅन इज बीइंग थ्रेटन्ड की मास्क घाल, सोशल डिस्टन्स करना, भितर उडयतले, फायन घालतले, कितें. एका दिसात विधानसभा अधिवेशन घेवपाचो निर्णय भाजपा सरकारान घेतिल्ल्यान आम आदमी पार्टी सरकाराचेर खुबळ्ळ्या. लोकांनी सरकाराच्या ह्या निर्णयाच्या विरोधात आता रस्त्यार देवपाक जाय अशें आम आदमी पार्टीक दिसता. मॉन्सून असेंब्ली सेशन जावपाचो आशिल्लो. मॉन्सून असेंब्ली सेशन हो वर्साचो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसता, कित्याक हो सगळ्यांक व्हडलो आसता. नॉर्मली 20, 25, 30 दीस सुद्धा चलता आनी हाजेर जे गोंयचे मेन मुद्दे आसता ताजेर डिस्कशन ह्या असेंब्लीन जावप आसता. इनफॉर्मल मिटींग जाली खंय सगळेच एमएलएंची, रुलींग एज वेल एज ऑपोजिशन, आनी तांणी इनफॉर्मली डिसायड केले की हो सेशन आमी फक्त 1 दिसाचो दवरतलो म्हणून. म्हळ्यार आमकां कळूंक ना अशें कशें जावंक शकता काय म्हणून. इतलो इम्पॉर्टंट सेशन जो 25 दिसाचो जावपाचो आशिल्लो तो 1 दिसाचो कसो केलो तो. पूण आमकां कळूंक ना की 100 टिचरींक तुमी स्कुलांनी येवपाक फोर्स करतात, 1000 स्टुडंट्सांक तुमी एग्जाम दिवपाक लायतात, आनी लाखांनी टुरिस्टांक आतां गोंयांत भितर येवपाक परवानगी दितात. तेन्ना कोरोनाचो थ्रेट नासता. सर आमकां इतले दीस भिवपाची गरज ना म्हणून सांगताले, तुमीच आज भियेले कशे. तर तुमी भियेले कित्याक तें म्हाका कळना. कित्याक तुमी असेंब्लीचो डिझायन जर पळयल्यार सुंदर डिझायन आसा,
सगळे MLAच्या मदीं कमीत कमी 2 मिटराचं अंतर आसा, तर सोशल डिस्टन्सिंगूय जातलें. तुम्ही मास्क घेवन बसात आनी आमचे जे मेन प्रॉब्लेम आसा ते डिस्कस करात न्ही. तर तुम्ही भियेले कित्याक? कोरोना खातीर भियेला काय प्रश्ना खातीर भियेला म्हणून हो अधिवेशन तुम्ही कमी केला. ऑपोजिशनान तरी एक कितें तरी आवाज काडूंक जाय आशिल्लो की ना, आज खूब प्रश्न आसा गोंयकारां समोर आनी आमकां ते डिस्कस करूंक जाय. ऑपोजिशनूय रुलींग पार्टी बरोबर मेळिल्लें आसा कशें दिसता. हांव लोकांक सांगूंक सोदता, गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक एक कॉल दिता की फुडल्या 7 दिसान जर ह्या सरकारान आनी तांची जी बी टीम आसा, जे सगळी ऑपोजिशन पार्टी आसा, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, NCP, MGP, इंडिपेंडंट, हांणी जर हो डिसिजन रिव्हर्स केलो ना 7 दिसां भितर, जाल्यार हांव गोंयच्या लोकांक कॉल दिता की 27 तारखेक जेन्ना एका दिसाची असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना आमी हांगा येवन तांचो रस्तो ब्लॉक करुया, कित्याक तांकां हांगा भितर येवपाची एका दिसाची आमच्या फकाणां करपाची लायकी ना. अँड वी शूड स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग अ फूल ऑफ अस गोवन्स. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. 260 बेडींचे दक्षिण गोंयचे ESI कोविड हॉस्पिटल पेशंटांनी भरलां, पूण सरकारा कडेन प्लॅन B आसा. गरज पडली जाल्यार 1000 बेडींचे आनीक एक हॉस्पिटल उत्तर गोंयांत तयार करतले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आयतारा सांगले. कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफासियो डायसाची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. हाचे आदीं गोंयच्या 2 राजकारण्यांचो कोरोनान बळी घेतला. भारतांत कोरोना केशींचो आंकडो 7.19 लाखांचेर पावला. मरप्यांचो आंकडो पावलो 20,160चेर, जाल्यार 4.39 लाख पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. गोंयच्या भलायकी वेवस्थेचेर केन्ना न्हू तितलो ताण आयिल्ल्याचें भलायकी मंत्र्याक मान्य करचें पडलां. विश्वजीत राणेन वेगवेगळ्या तालुक्यांनी संपर्क सादपाक सुरवात केल्या. पेडणेचे बसकेत दयानंद सोपटे आनी बाबू आजगांवकारय वांटेकार जाल्ले. आमचे एक्झिस्टिंग कोविड हॉस्पिटल जे ते पूर्णपणे फूल बेड कॅपॅसिटी 220 पेशंट थंय आसा. पण जर गरज पडली आमची प्लॅन B आहा. आमकां खबर आहा, आमी ऑलरेडी हेजे अर्थ ना की आमी सगळे आमी इन ब्लॅक एंड व्हायट पयलींच आमी डिक्लेअर करता. पूण आमचें प्लॅनिंग कशें आहा, आमी ऑलरेडी 1000 तेंकपाक आयिल्ले आसा आनी एक 500 न्हू आनी 1000 बेडाची कॅपॅसिटी कोविड केअर सेंटरान असिम्टोमॅटीक पेशंटा खातीर करपाचें सरकाराचें काम चालू आहा. गरज पडल्यार आमी नॉट गोवन आनी एक हॉस्पिटल करपाक कांय हरकत ना, पूण तेजी गरज पडल्यारूच. आयज आमचे मदीं आमचे कंडोलन्स तेंचे फॅमिलीक वयता. डॉक्टर सुरेश आमोणकर आमचे मदीं ना. आमचे आनी एक आमदार आहा, तेंची बी तब्येत मातशी इन्स्टेबल आहा. चीफ मिनिस्टरांचो काम करना हें चल्लां तेंचें आनी कांयच ना. हेचेर म्हाका उलोवपाचेंच ना ह्या ऑपोजिशना कडेन. सिर्फ असल्योच भानगडीन जे काम करतात तांकां कशें नरम करप आनी तेंच्यांनी हें कशें सोडप हें पळोवपाक लागले आसत. पण आज म्हाका लोकांक आव्हान आहा, गोंयकाराक आव्हान आहा, कारण हो महाभयंकर रोग हेची काळजी घेतलो स्वता तुमी उबे रावपाक जाय. आज पेडणे तालुक्यात म्हाका दिसता 4 दिसां पर्यंत बरी गोष्ट आसली. कोविड पेशंट म्हणजे कोरोना व्हायरस पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंट नासलो. एकच असलो म्हाज्या मांद्रेमजर पालये गांवांत, तो सुद्दां बरो जावन घरा गेलो. ताचे उपरांत आज जर पळयले पेडणे मतदारसंघांसून वजरी ह्या गांवांत काल पर्यंत 10 पेशंट मेळ्ळे. पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघांसून विनोडे ह्या माझ्या पंचायतीन 1 पेशंट मेळ्ळो. पण आनीक वाडची न्हू, हाचे खातीर तांचे बरोबर आमची जबाबदारी आनी कर्तव्य कितें आसा आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. प्लाझ्मा थेरपीचो उपयोग करपाच्या संदर्भात गोमेकोच्या दोतोरांची एक टीम दिल्लीच्या एम्सान धाडटले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. गोंय राज्यांत आमी आयज काय फाल्यां डॉक्टर्स दिल्ली धाडटा एम्सान. प्लाझ्मा थेरपी हांव एक फाटीं लागलेलो गेल्या 1 म्हयनो की प्लाझ्मा थेरपी गोंय राज्यांत आमी चालू करूंक जाय. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. कासावलेच्या रेल्वे ट्रॅकांचो रिसर्वे रद्द करपाचो निर्णय सरकाराक मंगळारा घेवचो पडलो. हो निर्णय रद्द करपाची ही दुसरी खेप. रेल्वेच्या दुपेटीकरणाक गोंयभरच्या आंदोलकांनी, राजकारण्यांनी आनी गांवांतल्या लोकांनी बी विरोध केला. रेल्वे ट्रॅकांच्या दुपेटीकरणाचो हो विशय परत एकदा मुख्यमंत्र्याकडे व्हरतली अशें कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्डणान सांगला. आपचो फुडारी एल्विस गोम्स, काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हेवूय ह्या वेळार हजर आसले. इन्स्पेक्शनाक विरोध करपा खातीर लोक व्हडा संख्येन एकठांय जाल्लो. लोक म्हणटात की हो कोळशाचो धंदो आमकां गोंयांत नाका आनी ही डबल ट्रॅकिंग आतांच बंद करूंक जाय. लोकांचो एकूच डिमांड आसा की डेप्युटी कलेक्टर मोर्मुगांवान जी नोटीस 19 जूनाक काडिल्ली लँड एक्विजिशनची, रेल्वेज एक्टा अंडर, ब्रिटीश कायद्या अंडर जी नोटिफिकेशन काडिल्ली ती तांणी रिवोक करची. हें डबल ट्रॅकिंग केन्नाय जावपाचें ना. लोक हाजे खातीर कितेंय करपाक तयार आसात. आलिना साल्दाना MLA एकूच आसा हांगा.
ती ओपोज करता. बाकीचे खंय गेले? बीजेपीचे निवडून हाडलेले बाकीचे खंय गेले? त्यांचे स्टँड आमकां पळोवंक जाय. हे ते कितें करूंक भायर सरले ते. हे जे चलता ते दोळे धांपून आसा ते ताका दिसती पळोवना. मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कंटेनमेंट झोन. तुम्ही लोकांक कित्याक आपयले? आता आमी ते रेल्वे ऑफिशियलाक मागले की तुम्ही हिंगा वॉटर बॉडीज आसा ते तुका खबर आसा, कसली कितली घरां लागीं आसा ती खबर आसा, कितली हेरिटेज घरां आसा ती खबर आसा. ताका कांयच खबर नाशिल्ले. बिश्तो येयला इन्स्पेक्शन करपाक. आमी म्हणटा हे असेंब्लीन कित्याक डिस्कस जायना? वाय दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द असेंब्ली? टुडे वी सी 2 MLAs standing here and talking to people. If this was taken in the assembly, people would have known who is with the people of Goa and who is not with the people of Goa. आणि डबल ट्रॅकिंग चलता फकत कोलाक आणि कित्या लागून आणि मुगे मागणे आखे गोंयच्या लोकांक सगळे लुटाय. हे दिस इज नॉट फायट ऑफ पार्टी, दिस इज फायट ऑफ द पीपल. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शाळा हायस्कुलांतल्या वर्गांनी शिकवण बंद जाल्ल्यान सरकारान आतां ऑनलायन शिकवणेक उर्बा दिवपाचें थारायलां. पूण सगळ्या खातीर तें शक्य ना. राज्यांत अशे जायते वाठार आसात जंय मोबायलाक नेटवर्कच मेळना. कांय गांवांनी जाल्यार सामकीच वायट अवस्था आसा. नेत्रावळी हो तितूंतलो एक गांव. लायट, रस्ते, उदका पुरवण आनी हेर गरजो आनी उदरगतीचे बाबतींत गोंय बरेंच फुडें पावलां अशें सांगतात. पूण प्रत्यक्षात तशें चित्र ना. नेत्रावळी खंय एकदां लायट गेली जाल्यार 8 दीस मेरेन तरी तिची परतीची वाट पळोवची पडटा. हें 2020 वर्स चल्लां. पूण ह्या गांवांत सद्दां टीव्ही पळोवपाक मेळप म्हटल्यार व्हडलो उत्सव. मनरिजवणेची ही अवतिकाय जाल्यार मोबायला वयल्यान ऑनलायन शिक्षणाची कितें गत आसतली तिचो अदमास करूं येता. कितें शिक्षण भुरग्यांचें सद्या चल्लां ह्या गांवांनी? शिक्षणाचं कांयच ना. टीव्हीत ना, लायट ना. लायट नासले चॅनल खंयचे पळयतले भुरगीं? आनी मोबायलार तर रेंज मेळना, नेटवर्क मेळना जाल्यार ती कशें करतली भुरगीं? आनी नेटवर्क मेळटा जाल्यार वयर रानान वयची पडटा. मागीर ती शिकतलीं तशें करून. चॅनलाचेर तर टीव्ही लायट आसना. टीव्ही कशी पळयता ती? 8 दीस आसना लायट. रेंज आसा फोन करपाक? मेळत ना चड. मेळत ना. आनी लायट आतां सद्या हांव जेन्ना 1-2 घरां गेलो लायट काळोख सगळ्या लायटीची कितें सदांच अशेंच? सदां सांजेली तशीच देयली. म्हणल्यार लायटीची कोण हांगा येना तर सारकें करपाक? काल येयले आनी गेले. येना थंय येयले पळयले गेले. आतां आमी एक घरां गेल्ली ती सांगता ही लायट गेल्या 8 दीस 9 दीस गायब आसता. लायटूच येना. म्हणल्यार लायट ना जाल्यार टीव्ही पळोवपाक मेळना. आवाज उठयना तुमी ह्या गांवाक? आवाज उठोवन कितें करपा? कोण थंय सायन मारून बरोवन दिवन येता. म्हळ्यार तेंचे येता पळोवन गेले म्हणटा. आतां नेत्रावळी गांवांतल्यान ह्या तुडो आनी वेल्ल्या साजिणी ह्या गांवाक कितले पर्यंत नेटवर्कींग मेळटा टॅलिफोनाचें हें आमकां सद्याक ह्या जेन्ना गांवाक आमी एंट्री मारली. नेत्रावळी गांवची पंचायत एरिया आसा त्या गांवची सरपंच ह्या गांवाक रावता. पूण दुर्दैव आसा ह्या गांवचे सरपंचाक हांव खंयच ह्या व्हिडिओंतल्यान ब्लेम करना. कित्याक जी कनेक्टिविटी फोनाची सोडूच एक टॅलिफोन समज ह्या गांवांतल्यान खंयच्या एरियेक सरपंचाक समज नेत्रावळीच्या मनशांनी करपाक जाय जाल्यार ही सेवा ह्या गांवाक ना. वायट दिसना की तुमी सरपंच जावन ह्या गांवाक हांगा इंटरनेट सेवा तशीच फोनाची कनेक्शन ना म्हणून? कशें दिसता तुमकां पळयलें जाल्यार? लोकांचे चिंतून म्हाका खरेंच खूब वायट दिसता. गोवा 365 खातीर सांग्या सावन इर्शाद शेख. कोरोना केसींच्या वाडत चलिल्ल्या आंकड्यांनी गोंयांत सगळ्यांचेर आकांत हाडला. मंगळारा कोलव्याचो एक बिगर गोंयकार पॉझिटिव्ह सांपडलो जाल्यार खोल्ले खबरापत्रां विकपी मनशाक कोरोना जाल्ल्याचें नदरेक आयलें. पणजे उजो पालोवपी दळाचे 6 जाण पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. कोलव्या महाराष्ट्रांतली एक फॅमिली कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडली. ही फॅमिली एका फ्लॅटात रावताली. ती सगळीं जाणां जे सुवातेर गेल्ली त्यो सुवात्यो ट्रेस केल्यात आनी थंय सॅनिटायझेशन सुरू केलां. सरकारी कार्यालयां लेगीत सॅनिटायज करपाक सुरवात केल्या. सॅनिटायज फर्स्ट ऑफ द बिल्डींग हिंगा एक महाराष्ट्रा सावन कोण येयल्ली आनी तांकां एक पॉझिटिव्ह केस म्हूण मेळपाक लागली. तांकां त्या दिसा दाळटेका चॅकअपाक ते पॉझिटिव्ह मेळ म्हणटा दवरल्या हे बिल्डिंगाकूच. आनी दुसऱ्या मागीर सगळ्यांक ती कोणा मातशें वचोन मेळ्ळें डॉक्टरां मेळ्ळीं आनी कोणा मेळ्ळें फार्मासीक गेलीं. तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें सगळ्यांक मेडिकल कर म्हूण आनी तेमी सगळ्यांक मेडिकल केलें आनी काल तांकां रिपोर्ट्स येयले सगळे नेगेटीव येयले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांच्या फाटीकूय कोरोना लागला. पणजेच्या हेडक्वॉर्टरांतले 4 जवान कोरोना पिडेस्त सांपडले. त्यांच्या संपर्कात आयिल्ल्याचो सोद चालू जालो आनी तातूंत आनीक 2 जाण कोरोना पिडेस्त सांपडले. फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्स जो आसा आमचो थंयचे आमचे 4 जाण लोक पॉझिटिव्ह सांपडले.
एक पयलीं आमकां मेळ्ळो तो पॉझिटिव्ह 3 तारखेक फ्रायडे. सो तो 3 तारखेक पॉझिटिव्ह मेळटकूच आमी मागीर तो जेन्ना 30 तारखेक ड्युटेक आशिल्लो तेन्ना ताजे बरोबर कोण ड्युटेक आशिल्ले आनी ताजे बरोबर मागीर दुसऱ्या दिसा कोण ताका कॉन्टेक्टान आयिल्ले परते ड्युटेक माउंट जाल्ले. तांकां आमी सॅटरडे मेडिकल एग्जामिनेशन केलें. अरावंड 40 लोकांचे आमी म्हापशा केले आनी 12 लोक गोवा मेडिकल कॉलेजीन केले. तांचे सगळ्यांचे नेगेटिव्ह आयले. म्हापशेच्या खोर्ली वाठारांतूय कोरोना पातळपाक लागला. मंगळारा दिसाळी विकपी एका मनशाक कोरोना जाल्ल्याचे नदरेक आयले. त्यांच्या संपर्कात आयिल्ल्याचे कॉन्टॅक्ट तपासपाक सुरवात जाल्या. काल हांगा एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस मेळिल्ले आहा. काल सांजचो रिपोर्ट जाल्लो आहा. तो हांगा वाड्यार आमचे न्यूजपेपर विकतालो. न्यूजपेपर विकता म्हणटकूच लोकांक तेचे कडल्यान कोणी घेतल्या ताका एक टायम जावं शकता म्हणून आमी ताबडतोब सगळ्या लोकांक मेसेज धाडून आयज कोवीड टेस्ट केल्ली आहा. जुवारी नगरांतल्या कंटेनमेंट झोनात गरजेचे साधन सुविधांचो उणाव पळोवन कुट्टाळीचे आमदार एलिना साल्ढाणान चिंता उक्तायल्या. ह्या वाठारात येवपांचो हेर वाटो बंद करतले तशेंच लोकांक गरजेच्यो सुविधा मेळोवन दितले अशी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उतर दिलां. Many needs have been put in place. First and foremost, there's going to be an executive magistrate to whom any need, any special situation can be communicated to, so that he will then take the necessary action by contacting the right authorities. कोरोना अजून असनोडे गांवांत पावूंक ना. तो पावचो न्हू ह्या खातीर जतनाय घेवया हें सांगपा खातीर आयतारा असनोडे पंचायतीन कैलासनगर वाठारांत लोक संपर्क सादत जागृताय घडोवन हाडली. कैलासनगर प्रभागाचो पंच वांगडी प्रवीण बुगडेन हे मोहिमेची म्हायती दिली. लोकांच्या दारांतल्यान लावडस्पिकरा वयल्यान कैलासनगरचे युवक आव्हान करत भोंवताले. हे मजगती हे अनाउन्समेंट आयकुपी कैलासनगरा वयल्या एका पिटकुल्यांक आमी त्या विशीं प्रश्न विचारले. पळयात तेंचे हे जागृते विशीं आकलन. आमच्या वाड्यार अजून असनोड्या गांवांत आमच्या कांयच अजून तशें कोण सापडोंक ना. त्या खातीर आमच्या वाड्यार चडशे थोड्यांक लोकांक भाडेकरू आसा कितें आसा त्या खातीर आमी आयज जागृती करता लोकांक की जेन्ना तुमी बाबा तुमचे भाडेकरू हाडटात आमच्या रावपाक हाडटात तेंचे पूर्णपणे चांचणी करची. तशेंच ते कामां धंद्याक खंय वयता आपल्या पोटा फाटल्यान वयता ते खंयसर वयता तेन्ना तेंचे व्यवस्थीत रित्या तेंकां बाबा ते सॅनिटायज करचे, तेंकां आंघोळ करून घरान येवची अशें आमी तेंकां आतां घराघरांनी वचोन अशें सांगपाचें आसा. आनी प्लस आतां कितें जाल्लें आसा की भुरगे आतां आमचे भुरगे बिना मास्क भोंवता. गव्हर्मेंट आपले परीन आपले ट्राय करता की बाबा लोकांक कशें हें करपाक. म्हणून प्रत्येक युवाची आनी प्रत्येक हेची जबाबदारी आसा की आमच्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा की आपूण स्वताहून जी काळजी घेवपाक जाय ती काळजी बाळगपाक जाय. म्हणून आयज आमचे हे सगळे कैलासनगरा वयले यूथ जे आसा ते सगळे आयज भायर सरलेले आसा की एक उद्दिश्टान की बाबा आमचो वाडो आमचो गांव हो सेफ उरचो आनी बाबा कशीच आपले बाबा जी विशाणूची लागवण जाल्ली आसा ती हांगर आमच्या कैलासनगरान जावं असनाळा गांवांत येवची न्हू. ते सगळ्यांकडे भोंवले. कितें सांगतात ते कितें सांगता ते म्हाका सांगताले कितें म्हणून कोणी मास्क घालूंक ना तेणी बरोवन दवर म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, अमर चावारिया, संदीप कामुलकार, हिरू महाले आनी महेश गोवेकार. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोविड-19च्यो केशी गोंयांत आनीक वाडूं येतात अशें सरकाराक दिसता. पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या परस दुयेंस मुक्त जावप्यांचो आंकडो चड आसूनय केशी थांबपाचें नांव घेना. मंगळारा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान पुलीस आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांस बरोबर घेतिल्ले बसकेत कोविड-19च्या केशींचो नियाळ घेतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक सांगला. ताणें दर एक तालुक्यांत वचोन थंयचे सरकारी अधिकारी, उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार, SP, दोतोर, पुलीस, उजो पालोवपी दळाचे अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेवन गरजेच्यो त्यो सुचोवण्यो दिवच्यो. एकूण परिस्थितीचो नियाळ घेवचो. शुक्रारा बाबू कवळेकार सालसदच्या सगळ्या आमदारां बरोबर ह्या विशयाचेर बसका घेवपाचो आसा. त्याच बरोबर आयज दिसान दीस हें वाडत चल्लें आसा. पूण तें वाडटा आसतना हांगा आनीक कसली कमतरता भासची न्हू. आनी ह्या महामारीक आमी सगळ्यांनी लढो दिवपा खातीर आमी कसलीच कमतरता उरची न्हू आनी खास करून तेंचेर लक्ष उरचो हेजे खातीर हे आमी
वेगवेगळ्या मिनिस्टरांक आमकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज सालसेटीची आमी मिटींग घेतल्या आनी सगळे आमी जाणून घेतले आसात की कंटेनमेंट झोन कितले आसात. कंटेनमेंट झोना भितर आयज आमकां कसले डिफिकल्टीज येतात, थंय लोकल आमकां कॉपरेट करता काय कितें, कशे पद्दत डिफिकल्टी येतात, तांकां जेवणाचो हें आसता, बाकी सगळे केअर घेवपाक जाय, ते कसले डिफिकल्टी येतात. किंवा पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो काय थंय अनेक पुलीस जाय पडटा, जाल्यार पुलिसाचे हांगा स्ट्रेंथ कितलो आसा. जेन्ना कंटेनमेंट झोन जाले उपरांत थंय चडांत चड पुलीस बंदोबस्ता घालचो पडटा, तेन्ना आनी असली जावं आनी जर वाडले जाल्यार आमची तयारी कशी आसपा जाय, कितें आसपा जाय, सविस्तर चर्चा करपा खातीर सगळे एक 6 विशयांचेर आमी आज चर्चा केल्ली आसा. ह्या 8 मतदारसंघांतल्यान जर 6 पुलीस स्टेशन लागतात, तेंचे 6 PI तेंच्यो डिफिकल्टीज आमी आयकून घेतल्यो. फायर सर्विसेसचे प्रॉब्लेम जे आसले तेंचे आयकून घेतले. खास करून कलेक्टर आख्खे साऊथ गोवा पळयता. ड्युरींग लॉकडावना टायमाक ताका गायडलायन डिफरंट आसले. आतां आमी आसा अनलॉकडावनांत आसा. अनलॉकडावनांत पुलिसेकूय सर्टन पावर्स ना. वी एंटिसिपेट द इंक्रीज ऑफ केसीस. वी आर प्रिपेर्ड एंड वी आर रेडी टू फेस दीस कोरोना व्हायरस क्रायसीस. प्रोफेशनल्स आर, डॉक्टर्स आर, तेंचे कडेन हांव मागतां, इट्स अ हाय टायम दे शूड कम आउट एंड प्रोपोगेट देअर फिलॉसॉफी हाव टू कंट्रोल दीस डिसीज. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. शेवटाक दिवचलकारांक नवो करकरीत बस स्टँड मेळटलो. दिवचलचो आमदार आनी सभापती आशिल्ल्या राजेश पाटणेकरान नव्या बस स्टँडाच्या बांदकामांक 1 म्हयन्या उपरांत सुरवात जातली अशें सांगलां. वाळपय साखळे बरोबर अस्नोडे म्हापसा लायनीच्या बसींचे केंद्र म्हटल्यार दिवचलचो हो बस स्टँड. बांदल्यार जायतीं वर्सां जालीं, पूण पुराय पार्किंग एरिया फोंडकुलांनी भरिल्ली. आतां मात नव्या बस स्टँडा खातीर सरकारान 21 कोटी मंजूर केल्ल्याचें थळावो आमदार राजेश पाटणेकरान सांगलां. पयल्या टप्प्यांतल्या कामा खातीर 5 कोटी खर्च येतलो अशें ताचें म्हणणें. पळयात. कदंबा बस स्टँडचो जवळ जवळ 21.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आनी ह्या 8 दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान 5 कोटीचे पयले अप्रुवल आमकां दिलें, कळ्ळें न्ही. आनी हो कदंबा बस स्टँड गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हें काम घेता. तेंचो बैठकीन सेमान स्टेट ऑर्डर दिल्या की हें काम फाटीं पडोंक जायना, कळ्ळें. त्या तेणी ताबडतोब अर्जंटली 5 कोटी तांकां सँक्शन केलें. आनी वर्क केन्ना स्टार्ट जातलो? एक जालो भितर 1 म्हयन्या भितर. आनी हे स्ट्रक्चर कसो कितें आसतलो ताजो? प्लान तुका भितर RTO ऑफीस आसा, RTO ऑफीस आसा भितर. म्हणजे आतां जी शॉपां बी आसा ती आसात भितर. एडिशनल ताका लिफ्ट येतली, कळ्ळें तुका. RTO ऑफीस येतलें, कदंबा खातीर ऑफीस आसतलें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कोविड-19 महामारीक लागून उद्देगीक वसणुकांनी वा हेर सुवातांचेर काम करपी कामगारांच्या रोजगाराचेर परिणाम जावचो न्हू. खास करून कोविड पिडेस्त वा कंटेनमेंट झोनात आडकून पडिल्ल्या कामगारांक कामावयल्यान काडून उडोवचे न्हू, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन मागला. मुरगांव तालुक्यांतल्यो कोविड चाचण्यो वाडोवच्यो, ज्यादा अँब्युलन्सी दिवच्यो अशें सरकारा कडेन मागतलो अशें मॉविनान सांगलें. माविन गुदिनो कार्लोस आल्मेदा हांणी चिखली पंचायतीचे पंच वांगड्या बरोबर मंगळारा चिखले पंचायतीत कोरोनाचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ताच्या बरोबर भलायकी अधिकारीय आसले. ह्या वेळार चर्चेक आयिल्ले मुद्दे मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतलो अशें ताणें उत्तर दिलें. There is a shortage of ambulances everywhere. Government has to procure more ambulances. The main grievance is also as against the testing. More testing is to be done. The third argument is that if the containment zones are continued for a long periods, then people will lose their livelihood in terms of companies not employing the same people in their companies, they having come from a COVID area, and also as regards absenting themselves for longer period. This being the grievance, I will report to the Honorable Chief Minister, but to me it seems that the government has to instruct and issue a directive to all industries not to victimize people, and also just as we are asking society not to ostracize those people who have got COVID or who are COVID victims, similarly tell the company not to make these people victims of making them unemployed. For mass testing, then the Chief Minister said antibody testing was, and that is much better. It's only with the prick of the finger. So I think in the next 2 days we'll start in Mangalore.
दोतोर राजेंद्र बोरकारान सोप्या उतरांनी कोरोना बरोबर कशें झुजचें ताच्यो टिप्स दिल्यो. आमी दोतोर कोरोना पिडेस्तां मदीं रावन काम करतात, पूण आमकां कोरोनाचो बादिकार जावंक ना अशें सांगतना ताची फाटलीं कारणांय दोतोर बोरकारान सांगली. पळयात. We from the health, me and my nodal officer Dr. Vivek, we have tried to convince them that they have to follow SMS. And if they do that, then there shouldn't be any problem. That S1 is social distancing, that we should keep a distance of around 1 to 1.5 meters. First S, social distancing. Second M is wearing of mask. And third S is sanitization. So they should keep their hands clean. We have told them the scientific reasons as to why this all should be done. And what we have told them to raise their confidence is, me, Dr. Vivek and many other doctors that are with us, we are around at least 10 to 20 positive patients every day. We have not been infected as of today. The only reason is probably we follow SMS. Secondly, Dr. Vivek goes every day to Mangur. He swaps so many patients, but he is also not infected only because of SMS. We can safely say some of this much in that particular area, was Mangur. We have tested around randomly a population. We test their antibodies. Once we come to know the level of their antibodies, at least we can tell, yes, that this part we have almost achieved a good level of immunity. So the chance of again a epicenter or a chance of again a rise of infection will not be possible or curtailed. It will be, we can say, infection will be curtailed. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारिया. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.